जे मेजर टँक आसात तातूंत पयलीं उदक पडलें काय ना ते पयलीं पळोवपाक जाय। ते पडले उपरांत 80% उदक जेन्ना टँकान भरता तेन्नाच उदक लोकांक सोडपाक जाय आनी हें उदक पयसुल्ल्या भागांत पयलीं सोडपाक जाय म्हण मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयला। RDX गोवा खातीर फोंडेच्यान वेदिता प्रभू। जे मेजर टँक आसा त्या टँकान उदक पडलें की ना हें पयलीं पळोवपाक जाय। ते पडले नंतर 80% वयर जेन्ना उदक टँकान भरता तेन्नाच तें उदक सोडपाक लागपाक जाय आनी सोडप केन्ना पयलीं टेल एंडाक पावपाक जाय। आमी कितें करता पयलीं लागींच्या लोकांक दिता, दॅट इज अ रॉंग थिंग। पयलींच टेल एंड अर्द तास जसो टेल एंडाक उदक दिलें आनी हाय लेवल आसा की मागीर बाकीच्या चालू करपाक जाय, ही एक गोश्ट। आनी प्रत्येक कडेन जंक्शनाचेर जे वाल्व आसा ते ऑपरेट करपा खातीर आमचे फ्लोट वाल्व आसूं किंवा इतर वाल्व आसूं हे ऑपरेट करपा खातीर आमचो स्टाफ आसा। तांकां स्टाफाक प्रत्येक फावटी दाखोवचो पडटा आनी तें दाखयलें ना जाल्यार ते नेचरली ह्यो गोश्टी आसा आनी हें सगळें जुनियर इंजिनियर लेवलार जावपाक जाय। ह्यो गोश्टी खंय तरी कमी जाता अशें म्हाका दिसता, कारण टँक बांदिल्ले आसा आनी लोकवस्ती वाडत आसा। आतां हेच्या कदाचीत जर पायपलायन कमी इंचाची आसा जाल्यार ती बदलपाची आवश्यकता आसा, पूण म्हाका दिसना अजून पसून तशें थोडें प्रोग्रेस जावना आसा। त्या पायपलायनी तुमच्यांनी कमीत कमी 2 तासां जिमी येता, पूण खंय तरी इंजिनियरींग सेक्शन जर चुकलें जाल्यार ह्यो गोश्टी घडूंक शकता आनी सगळ्योच गोश्टी एसिस्टंट इंजिनियरा लेवलार पावता अशेंय ना। कारण जे पळय आमचे वाल्व ऑपरेटर आसता तांणी जर वाल्व ऑपरेट सारको करूना जाल्यार ह्यो गोश्टी सामक्यो म्हणजे चडश्यो वाल्व ऑपरेटराक लागून चड गोश्टी म्हणजे टॅक्निकलूच एका कितें तरी आसा म्हणल्यार टॅक्निकली कंट्रोल केल्यार खुबश्यो गोश्टी जाता। ऑफकोर्स मागीर बाकीचे फॅक्टर्स आसा ते प्लस फॅक्टर आसता। आज भाजपचे एक नगरसेवक भाजपाक घरचो अहेर दिवपाक लागला, तेजेवर मी कांय बोलत नाही। म्हाका दिसता ते तांची कमिटी आसा आनी तांचे कमिटीने लक्षांत घेवपाक जाय, कारण तांचोच मंत्री आज DGW आसा। हांव ताचेर टिका करना, कारण ताणें काम करप न्हय, चीफ इंजिनियराच्या लेवलाचे सुकल्लो स्टाफ आसा आनी हें काम करपाक जाय। एक्टिविटी इंजिनियरूय बरें आसा म्हजे म्हायती प्रमाणे, कारण 9 वरां पर्यंत तें कोणें काम करता। हांव पयलीं फोन केला जाल्यार राजीव गांधी घरा मंदिरा कडेन तांणी पायपलायन चेंजींग करपाक 9:30 ते आशिल्लें, म्हणजे भायर वचून सुद्दां 9:30 पर्यंत काम करताले। त्या खातीर ताजेरूय हांव उलयना, पूण सकयलो स्टाफ आसा ती चेन जर तुटली सकयल्या स्टाफाची जाल्यार ह्यो गोश्टी घडटा।